देवप्रभु तुम्ही मग जण कोंकणी भाषेतली नेकेत्र या कार्यक्रमात आसा हर एक ब्रेस्तारा हांव रेमंड डिकुना ताकोडे तुमकां मेळोवंक येता V4 न्यूज लायव्ह ह्या कार्यक्रमात कोंकणी भाषेतली नेकेत्रां येवन म्हणजे नंबर जावन 9845419482 तुमच्या संपर्का खातीर केदाळी गरज पडल्यार ह्या चॅनलांत कोंकणी भाषेतली नेकेत्र जावन कोणी तरी येवंक आशिल्लो जाल्यार ताणी म्हाका ह्या नंबरार संपर्क करियात. म्हाका जनो 3 वर्सां चिल्लर जावन हे कार्यक्रम हांव आसा करता आयची 159 एपिसोड आनीक हांगासर हर एक फावटी नवे मनीस येतात नवे विशय ह्या विशयांत हर एक विशयार जावंक पुरो कुटुंबाच्या विशयान जावंक पुरो कर्शे विशय जावंक पुरो सार्वजनीक सभे विशयान जावंक पुरो डिपार्टमेंटान जावंक पुरो आनी आमच्या कोंकणी 4 लिपींनी बरयतात आनीक हर एका लिपीचे 5 लिपींनी बरयतात आनी हर एका लिपीचे मनीस येतात आनीक साडे 2 बोलींचे उलयतात. त्या सर बोलींचे मनीस सगळ्या संवसारांत आमच्या ह्या कार्यक्रमांत आमी आपण हाडटा आनी तांकां प्रस्तूत करता. कोंकणी भाशेतली नेकेत्रां म्हळ्यार कोंकणींत कोण सार्वजनीक जावन कांय तरी करता तांकां हांगा आपण हाडचें V4 न्यूज आनी हाची सिबंदी तांकां होस्ट करता. हांव तांच्या सांगाता मेळटा आनी तांच्या विशयांत संपूर्ण विवर दिवंक हांव प्रयत्न करता. तुमी हर एक हप्त्यान आमकां राखून रावतात आनी नवो मनीस कोण म्हणून पळयतात. आज परत आमच्या मदें ट्राफीक वार्डन जावन एक सिविलियन जावन आमची ट्राफिका विशयान कितें ड्युटी म्हणल्या विशयांत एक समग्र रितीन काम करचो फाटल्या 20 वर्सां जावन उचित धर्मार्थ सेवा मंगळूरच्या पोलिसांक पोलीस डिपार्टमेंटाक दिवंक आसो एक मात्र 60 भितरलो मनीस केस परत वळयलो जाल्यार 60 भितरलो मनीस फ्रांसीस मॅक्सिम मोरस आमच्या मदें आसा. डेप्युटी चीफ ट्राफीक वार्डन जावन पोलिसांनी ताका बॅज दिला आनी हांगासर तें आसा आनीक तो हें काम धर्मार्थ करता म्हणल्या विशयांत आमकां हेम्मे आसा. समस्त कोंकणी लोकांच्या तर्फेन ताळयो पेटता आनी तुका अभिनंदन पाठयता. आनीक आयच्या दिसा तुज्या हांगा उपस्थित समस्त आमकां कोंकण्यांक एक अभिमानाचें जावन आसा आनीक हेंच आमकां सन्मान तुजे जावन आमकां नावचो सन्मान सगळ्या मंगळूरच्या लोकां मदें वळ्या पावसांत ती काम करचो एक मनीस म्हळ्यार तूं आनीक उचित सांबाळाचे मनीस ही जावतात थोडे फावटी पूण तूं करताय म्हणलें हेम्मे आमकां कोंकणी मनशांक आसा. तुका सर अभिवृद्धी मागता आनी तुका सर ते आमचो देव तुका बरी भद्रती दिवं दी म्हणून मागता. सांग तूं खंय जल्मलो असलो एकलो प्रमुख मनीस तूं खंय जल्मलोय खंयच्या आवय बापायचें नांव ते भगवंत आवय बापाय कोण तांकां तांच्या भाऊ भयणां म्हणून कोण सांग. पयल्या सुवातेर तुमी म्हाका ह्या प्रस्तुत ह्या जाग्याक येवकार केल्ल्या खातीर पयल्या सुवातेर तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हज्या विक्षकांकी हांव एक देव बरें करूं म्हणटा. हांव मंगळूरच्या हांगा सिटी भितर आसच्या नंतूर लागसार तारेदोटा म्हणच्या पयल्यांत हांव न्ही कोकोनट गार्डन तारेदोटा म्हणटात नांव थंय संदेशा म्हणून एक कला केंद्र नंतूर जंक्शनाच्या सकयल वय ताका लागूनच एक रोड सकयल येता बज्जोडी आतां आमकां नवी इगर्ज जाल्या ना बेंदूर आसली वय वी आर ओरिजिनल बेंदूर मागीर आमकां ते आमचे सो वाडे 2015-14 कितें आमकां हांगा बज्जोडीक शिफ्ट केली इन्फेंट्री कार्मेलाइट पाद्रे ते सोलोवन व्हरतात. बज्जोडींत देवादीन लिगोरी मोरस आनी श्रीमती सिसिलिया मोरस माय आसा सिसिलिया मोरस हिच्या 7 जाणां भुरग्यांक पैकी हांव कबड्डी टीम एक वय 7 जाणांची कबड्डी टीम 7 जाणां पैकी हांव 7 जाणांक 5 चवथो म्हळ्यार 5 चेडे आमी दोगां चेडवां वय चेडवांचे चान्स घट्ट 5 जाणां वय तशें जाल्यार मालगोडो भाऊ ताच्यांच स्वंत तें लायन सेल करचें वय वय ताच्या उपरांतलें भयण घरा कडेन तें सेटल जालां ताका आमच्या जॉयंट पार्टिशन रावतात वय ताच्या उपरांतलो भाऊ आसा
ताच्या उपरांतलो हांव सोतो म्हज्या फाटलो घरा कडेन आसा एल्ल्याचे म्हणून कोंकणींत वय ताच्या उपरांत निमाणो तो पण उडपी आसा ताका मिसेस आसा भगवानी आसा मोरास एल्ल्याच्या म्हज्या फाटलो पूण आमी एकाच कंपाउंडांत वय विंगड घरांनी आसा जॉयंट फॅमिली जावन एकच कंपाउंड तातूंत 5 विंगड घरां आसात हांव मलगड्या घरांत आसा तुझे शिकाप आनी खंय म्हजें शिकाप प्रस्तुत प्राथमीक शिकाप सेंट सेबास्टियन बेंदूर कन्नड माध्यम आतां सेंट सेबास्टियन हॉल जाला ते इस्काल प्रस्तुत आतां सेंट बेतनी मेळ चलोवन वता कित्याक म्हळ्यार तांचो कॉंग्रिगेशन मेळ घडलो रेमंड मस्करेन जाल्ल्यान ताच्या उडासा खातीर ते इस्काल हॉल जाताना ते तांणी थंय स्विकार करून ते आतां चलोवन वता प्राथमीक शिकप म्हजें थंयसर जाल्लें ताच्या मागीर हायस्कूल शिकप म्हजें पदवा हायस्कुलान वय हायस्कूल जाल्ल्या कुठले पदवा तूं ड्युटी करची थंय शिकल्ल्या मातये रुणा खातीर ते ऋण हांवें थंय फारीक करचें म्हणल्या खातीर त्या भुरग्यांक आनी क्रॉस वय थंयसर आतां प्रस्तुत लागीं परवां ह्या वर्साच्या सप्टेंबराक 4 वर्सां जाता ते एके कडेन रावन 2 वर्सां थंय म्हजें हायस्कूल शिकप जाल्लें मागीर म्हाका शिकोवंक आमकां ओडणी आशिल्ली तरी आमकां घरांत मस्त कश्ट आशिल्ले वय तें जावन आमकां म्हळ्यार कृशी प्रधान जाल्ल्यान आमकां मस्त कश्ट आशिल्ले जाल्यान म्हाका मागीर मुखार शिकोवंक जावना मागीर हांव शिकताना व्हडल्या रेजींत आनी पुरा प्रिंटींग प्रेसाक मागीर गोबर गॅसाचें मागीर गार्डनिंगच्या कामाक प्रयत्न आमकां बुकांक आनी कर्साक आनी पुरा तशें बरी सिस्टम बुकांक पयशे तुवें जोडचे वय तशें करना आनी पुरा जालें ताच्या मागीर हांव इलेक्ट्रीक प्लंबींग शिकोवंक म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर अशें प्रॅक्टिकल शिकोवंक आतां एक ना वचोना कित्याक म्हळ्यार म्हाका त्या वेळार आमकां आयडिया नासली आसलें सांगचें तशें जाल्ल्यान हांव डायरेक्ट कॉन्ट्रॅक्टर आवडटा आनी पुरा शिकोवंक आनी वचून वय पुरा तें चिप करूंक आनी हें करूंक त्या वेळार पुरा UG स्टार्ट जावन ओवर हेड जाल्लें शक्तीनगर तेणें पुरा ओवर हेड जावन आमी बंदरार तावन सामान व्होवन व्हरचें बसार आनी पुरा तें पुरा मार्गा देगेन कोणचें पायपलायनाक केबलांक कोणचें तें पुरा मामूल जावन आसा पुराय केलां सगळें केलां वय शिकोवन मागीर हांवें व्होवन स्टार्ट केलें 5 जाण कामाक आसलें वय सुमार इलेक्ट्रिकल आनी प्लंबींग ड्रेनेज कित्याक म्हळ्यार म्हाका सिटी भायर मस्त मेळटालें गंजीमाटा फेरार मागीर येडापदाव कुप्पेपदाव मूडबिद्री केत्तिकल वमंजूर ताच्या मागीर मुल्की किन्नीगोळी पुरा मेळटालें डिस्टन्साचेर मेळटालें सुमार 6 वर्सां हांवें मागीर ओन काम केलें नवें रिपेर्स नवें घर जाताना मागीर तेणें पयस सडटा कित्याक म्हळ्यार आमकां ओपन वायरींग आनी ओवर हेड सर्वीस मेळटालें तें UG नासलें सिटी भायर कॉर्पोरेशन भितर मात UG आहलें अंडरग्रावंड केबल तेणें पुरा वयर वायर व्हरून बांदचें कांब्यातावन पाक्याक आनी पुरा तशें तें काम करून 1985 म्हणसर हांवें तें काम केलें ताच्या मागीर कॉम्पिटिशन स्टार्ट जालें म्हळ्यार केय भितर म्हाका मस्त हें जालें कित्याक म्हळ्यार आमी मस्त व्हडले कॉन्ट्रॅक्टर न्ही जाल्ल्यान आमकां मस्त केय बी नासयताले मार्जिनल जाल्ल्यान वय कांब्या आहल्यार वायर ना वायर इन्सुलेटर ना इन्सुलेटर लॉरी ना क्लॅम्प ना वायर ना कित्याक म्हळ्यार आमकां सिटी भायर काम मेळटालें जाल्ल्यान एक घराक वायरिंगाक 7-7, 8-8 कांबे घालूंक मेळटाले मागीर तांचो पुरो घरा बांदून कनेक्शन काणयताले जाल्यार एक पुटीच्याक त्या मनशाक वय आमी इतले पुरो कर न्ही आतांतले पयशे घालून कर न्ही घर वकल जाल्ल्यान ते दिता म्हणून थोड्या पार्टीनी मागीर घर वकल जाल्यार पर्संटेज वय मागीर पार्टीन आमकां पयशे नासोवचे बिजनसांत वय लोकल लायनी करपे म्हणून सांगचें मागीर आमकां नासोवचें मागीर हें परा पळयतना आनी जावंचो यार न्ही म्हळें आनी म्हजें ओनूंत हांवूंत म्हजो एकलोंत कालें म्हण करचें म्हण करतना म्हाका एक मनशान लॉरी आनी काडच्या विशयांत एक क्लोज स्टार्ट करया तुका हांव हें करता तुका बरें नॉलेज आहा म्हाका ड्रायव्हिंग आनी म्हाका पयलें हेंगत आहलें देखून आतां करी जे जाल्यार आतां एक लॉरी काडचे जाल्यार कालें काडचे जाल्यार ड्रायव्हर जावन लॉरी करचें व्हडलें आहलें सो म्हाका त्या वेळार ते ट्रेंडच आहलें भायर तावन पयलें वय करेक्ट कित्याक म्हळ्यार ₹2.23 रेट आसतना करेक्ट एक ब्रेक काडया 8 मिनिटां जाल्या कोंकणी भाशेंतले कार्यक्रमाचो आमच्या मध्ये आसा मॅक्सिम मोरस
एक ट्रॅफिक वार्डन वॉलंटरी धर्माक काम करचो ताच्या थंयसरांचे सेटिका विशय उलयतल्या आनी कुतुहलाचे वस्तू विशयांत राव आमचे पळया बिफोर न्यूज कोंकणी भाशेन नेखेत्रा एक ब्रेक काडीत. स्वागत मग कोंकणी भाशेंतली नेखेत्र ह्या कार्यक्रमाचो आमच्या मध्ये आसा फ्रांसीस मॅक्सिम मोरास. एक ट्रॅफिक वार्डन जावन फाटल्या 20 वर्सांनी फ्री काम करता. फ्री म्हळ्यार ताका कांय कोणी कांय पेमेंट दिनात, फ्री काम करता. तुम्ही केदाळे नंतूरच्या पदवा इस्कलाच्या जंक्शनार पळयल्यार थंय एकलो मनीस वळ्या पावसांत आनी सांजेच्या धुळींत त्या दुरांत एकलो मनीस उबा रावन आसता आनीक पुलिसांचो ड्रेस न्हय दुसरो ड्रेस घालून उबा आसता. तो ट्रॅफिक वार्डन जावन फ्री काम करता आणि तो आज आमचे सांगात हांगासर आसा. फ्री काम इतल्या वर्सां करूंक जाता की म्हणल्यार सवाल आमच्या मध्ये आसूंक पुरो. ताची ती सेवा विंगड सेवा केल्ली करता. तो त्या थंयसर कसो आयलो म्हणून सांगतलो. सांग लॉरयेचें कशें जालें सांग. आतां लॉरी एक काडीचे जाल्यार कांय लॉरी विशीं अनुभव ना जाल्यार खंयची एक वस्त आमी एका फिल्डाक देंवतना त्या फिल्डाचो अनुभव आमी जोडिना जाल्यार फाल्यां सकाळी आमी त्या फिल्डांत खंडीत नश्ट बगचो यार आसता. देखून हांवें कंडक्टराचें काम जावन हांव शेरवो न्हू त्या सगळ्या लॉरयेचें सिस्टम आतां गाडयेक कशी स्टार्ट करची पाड जाल्यार कशें आनी ताचे स्पेर्स तें खंय कशें टायर पंक्चर कितें आनी कितें सगळें त्या गाडयेक संबंद जाल्लें. सगळें 2 वर्सां हांवें त्या कंडक्टर काम करना त्या सगळ्या गाडयेचो लॉरयेचो मोटराचे अनुभव जोडनो आनी त्याच लॉरयेर ड्रायव्हिंग शिकलो. 18 वर्सांच्या प्रायर 18 तावन 19 वर्सांच्या प्राय भितर हांव हेवी ड्रायव्हिंग शिकोवन हांवें लायसन्स काडलां. 1985 1985 हांवें लायसन्स काडना. आतां 35 आतां 36 इयर्स म्हज्या लायसन्साक रनिंग. म्हजें लायसन्स 36 इयर्स ओल्ड लायसन्स. 18 वर्सांचेरच हांवें हेवी लायसन्स काडलां. येत्त लॉरयेर येल्लापूर घाटीर हांव तें ड्रायव्हिंग शिकोवन हांव लॉरयेर प्रस्तूत 1990 मुसर हांवें लॉरयेचेर येल्लापूर घाटीर ती येल्लापूर घाटी तुजी बारी स्लो मुवमेंटाची घाटी. त्या वेळार इतलो इम्प्रूव जावन तो मारोगानी जल्ली आनी सेकंड गियरीची वय थर्ड गियर गेल्यार उडी जाता सेकंड गियर गेल्यार चड जाता म्हणल्यार तिचेर तितलें म्हळ्यार ती बारी स्लोप तिके उणी हाल्ली. वय हाप्प चडचें जाल्ल्यान आनी एक आमकां धारवाडाक जॉयन जाता ती. वय वय धारवाड कलगडकी धारवाडाक जॉयन जाताले. एक त्या वेळार आमकां हें कितें म्हळ्यार आतां आसलें तें ट्रॅफिक त्या वेळार नासली. आता आल्या डामारी फुल्ल जल्ली वय जल्ली. आतां तो हुबळी हायवे जाला कारवार हुबळी हायवे म्हणून त्या वेळांतल्यान शिकोवंक आनी बरें हें आसलें. शिकून 1990 मुसर हांवें त्या लॉरयेर काम केलां. फर्न्स ट्रान्सपोर्ट आनी किरण ट्रान्सपोर्ट म्हणल्यार बिग ट्रान्सपोर्ट वय आनी हांगाचे वय वय पयलें जावन आसलें. तशें जाल्यार मागीर हांवें चिंतलें हें फील्ड राती न्हीद काळाचे मस्तो म्हळ्यार एक फुटी गेल्या 10-15 दीस येवंक जायना. आनी मागीर म्हाका म्हणजे बॅकबोनाचे प्रॉब्लेम स्टार्ट जाले. लॉंग ड्रायव्हिंग करना बॅकबोनाचे प्रॉब्लेम यंग एजीचेर स्टार्ट वय वय यंग एजीर म्हाका बॅकबोन वय स्टार्ट जालें. ताच्या मागीर हांव 1990 त्या वेळार सिटी हॉस्पिटल ओपन जाल्या मात एडमीट जावन 1991 ऑगस्ट 15 दीस 15 तारखे दीस म्हजें येता सिटी हॉस्पिटलांत बॅकबोनाचें लॅमिनेक्टमी प्लस डिस्कॅक्टमी म्हणजे मेजर ऑपरेशन. भारी वर्सां पयलें जालें. वय आतां लागीं 22 वर्सां ऑटोमॅटीक मशीन नासलें ना. त्या वेळार मायलोग्राम करचे जालें MRI पुरा येवन नासलें वेल्लोर वचचें जालें. मागीर 95 कितें KMC मणिपालाक आयलें. त्या वेळार मायलोग्राम म्हळ्यार मौत चुकयनासतना मायलोग्राम करचें हेवी पेन आनी पुरा तांकां पुरा मस्त सफर जावन पुरा 91 6 म्हयने घरांत रेस्टार आहलो. ताच्या मागीर डॉक्टर म्हणालो आनी हेवी काम आनी पळय तुका जायना बॅकबोनाचें जाल्ल्यान तुका 17 करचें तुवें कलें. तशें मागीर हांवें चिंतलें आनी आतां म्हजें कालें एक ऑन करता म्हणून सांगून मागीर हांवें एक प्रायवेट रिक्षा काडली. हांव पयलें कॅनरा नर्सरी वाल्यांच्या इस्काल शिकतना रजेन थंय कामाक आनी येतालो. ताका नर्सरी गोबर गॅसाचें पुरा काम आसलें. ताच्या पुताक प्रायवेट बजाज रिक्षा आसली. त्या वेळार मँगलोरान काय 20 रिक्षा. ती रिक्षा काडून ताका हांवें परमीट काडून हांव
त्या 91 जून ಅಂತ ಅವನು ಬುರ್ಗ್ಯಾಂಜ ಟ್ರಿಪ್ ತೆತ್ತ ರಿಕ್ಷಾರ आणि ಬುರ್ಗ್ಯಾಂಜ ಓನ್ ಕಾಲಿ ते हेवी ना आता इथे रिक्षा आली ना रिक्षा चेंज केली ना ना 97 मध्ये रिक्षा दौरली रिक्षारत आम्ही बुरग्यांचे ट्रिप सुरू केले सकाळी वरून संजे रातचे त्याला लेट इस्कल सुरू आले 9:30 सुरू जाऊन 4 ला सुटचे आले त्या 91 जून ಅಂತ ಅವನು सुरू केले आता प्रस्तुत पोर लॉकडाऊन सरी 10th प्रोफेशन इलेक्ट्रिकल आता त्याच्या मागे 2 होमिनी झाले चेंज केलं आता इको म्हणायला होय आता प्रस्तुत 2014 तावन हांव इको काढणं इको पेट्रोल वय पेट्रोल तांतो डिझेल वर्षन येऊ ना नाही गॅस वर्षन येऊ ना येऊ ना जाय जाल्यार आमी गॅस भायर घालायचे कंपनीस येऊ ना तशें आता प्रस्तुत 29 इयर्स तावन हांव भुरग्यांक तोरचें मागीर संजेर आनी फ्री आसल्यार खंय एअरपोर्ट अशें रेल्वे स्टेशन लोकल आपयल्यार करतालो मेन म्हणजे आता 29 वर्सां लास्ट 29 इयर्स कितल्या वरां एंड जाता तुजें ते 3:45 4 म्हणजे एंड जातालें ताच्या मागीर हें आतां फ्री आसता भाड्या आयल्ल्या दीस वचनातलो आतां काले म्हणी एक आतां भुरग्यांचें ट्रीप जाल्या उपरांत कालें करचें घरांत बसून कालें करचें म्हणटना हांव तें म्हाका ट्राफीक वार्डनाच्या चिंता येवंक कारण म्हळ्यार हे इस्का ट्रीप कित्याक म्हळ्यार हांव म्हज्या सकाळीं भुरग्यांचें इस्काल जाल्ल्यांत मागीर भुरगीं येवनूच आसतालीं कित्याक म्हळ्यार सेंट एग्नीस त्या रोड पुरा 4 लेन जावन आसलो सिंगल रोड आहलो मस्त व्हेकलां त्या वेळा कालें करता म्हळ्यार सकडी इस्काला कडेन देवंक पळयतालीं ट्राफीक ब्लॉक जातालें तेन्ना लोक भुरगीं क्रॉस जातालीं तेन्ना स्पेशल स्कूल आसलें आनी इशिल्यान कॉलेज हायस्कूल आसलें प्रायमरी आनी भुरगीं मरे मस्त क्रॉस जावन कशें जातालें त्यावेळा हांवें कालें करचें म्हजी भुरग्यांचें ट्रीप जाल्ल्यान रिक्षा देगेन दवर न्हू तेंत बेंदूर पार्कांत हांव रिक्षा पार्कांत कळटालो त्या वेळा हांव थंयच रिक्षा दवर न्हू भुरग्यांक इशिन हांव तिशीन क्रॉस करचें तिशीन हांव इशीन क्रॉस करचें हेल्प करतालो सो स्टार्टींग म्हाका नेगेटीव पुरो आयकोंक मेळ्ळें तूं कोण तशें अशें ड्रायव्हर पुरो जोर करताले रिक्षाचे पुरो जोर करताले पुरो उलयता तुमकां गोत्ता एक समाजान सोसायटीन बरें काम करतना ताका हें ऑपोजिशन आसता बिडो दिला वय तशें जाल्ल्यान हांव तें गण्य करनातलो मागीर सकाळांक कळ्ळें थोड्या जाणांक तें उपकाराक पडलें सांगून प्रेजन ना वय सांगून प्रेजन ना मागीर तांकां हें काम बरें उपकारा पडचें म्हण कळ्ळें तशें मागीर सगळ्यांनी सपोर्ट करूंक सुरू केलें सपोर्ट करतना त्या वेळा आतां आमचो आतां इश्ट असो सब इन्स्पेक्टर त्या वेळा कॉन्स्टेबल जावन आलो गोपाल कृष्ण प्रमोशन जावन थंय मुसर पावला तो आतां तो इन्स्पेक्टर जाला डिपार्टमेंटाचेर उरलो जाल्यार थंय पावतय वय खंडीत तशें धावेच्यान थंय क्वॉलिफिकेशन पावता तूं कालीत रावन दिवन आंगात उरलय तशें त्या वेळा म्हाका तें चिंता आयिल्लें कितें हांवें एक समाज सेवा करूं नजो आतां जॉन एफ केनेडी म्हणालो अमेरिका तुका कितें दिता म्हण विचारनाका तुमी अमेरिका कितें दिता तशें हांवें चिंतलें आतां सक्कडी सरकारांत करिजे गव्हर्मेंटांत करिजे पुलीस डिपार्टमेंटांत करिजे म्हळ्यार आमचो एका समाजान पात्र कालें मनीस जावन आयिल्ल्याक आमी एकाले टॅक्स बांदता म्हणून सगळ्यांक आनी करचें म्हळ्यार जायना देखून हांव एक भुरग्यांक तोरचो मनीस आनी एका भुरग्याचो जीव अमूल्य लोकांचो थंय प्रायवंतां पुरो क्रॉस जावन कश्टोवचें पुरो पळयतना हांवें तें स्टार्ट केलें तें आतां इतलें मुखार पावलें गे ताच्या मागीर 2015 आतां तूं अनऑफिशियली करतालो त्या वेळा म्हाका युनिफॉर्म आनी परनातलें हांव भुरग्यांक सोडटाना आनी भुरग्यांक संजेर इस्काल सोडटाना एक सकाळी आनी संजेर करतालो मागीर म्हज्या भुरग्यांक हाडून येतालो त्या वेळा संजेर अशें ट्राफीक वार्डन जावन करनातलो काल इस्काला कडेन मात करतालो तितल्यान आनी वरच्या भुरग्यांक इस्काला कडेन मागीर उरल्या भुरग्यांक करतालो म्हळ्यार म्हजी भुरगीं ड्युटी आनी पुरो घालतालीं त्या वेळा ड्युटीन जावन येतना वेळ आसलो त्या अनुसार हांव भुरग्यांक बरें क्रॉस करतालो मागीर कॉलेज सोडून आनी लेट जालें त्या वेळार रावनातलो तशें सुरू जाल्लें काम 2015 त्या वेळाचो ACP उदय नायक ताणें म्हळें तुका बरें हें आसा न्ही तूं एक आमच्या हाका सेरवा ट्राफीक वार्डन जावन तुका आमी एक युनिफॉर्म आनी हें पुरो दिता जॅकेट आनी पुरो एक तुका एक होल्ड येता आनी एक डिपार्टमेंटांत जावन तुका हें आसतना लोकांनी तुका कोणी अब्यूज करचें आनी कालें करचें जाता म्हणल्यार खातीर ताणें म्हाका तें जॉयन केलें जॉयन करन आतां 2015 डिसेंबर 1 तारखेक हांव जॉयन जाल्लो आतां परवां डिसेंबर 1 तारखेक ह्या वर्साच्या 6 वर्सां जाता ऑफिशियली हांव जॉयन जालो 6 वर्सां जाता आतां ऑर्गनायझेशन जावन म्हळ्यार तुका तें ताणें ट्रेनिंग आनी प्रकार दिलां वय म्हळ्यार म्हाका हांव अशें पयलेंत अशें क्रॉसींग करचें ट्रेनींग आसलें आनी हांव ड्रायव्हर जावन ताका विचारलें म्हाका तुका कळ्ळें ट्राफिकांत म्हळ्यार तूं हांवें सांगलें हांव लॉंग इतले वर्सां ड्रायव्हिंग आनी पुरो आहलो म्हणल्यार इतले स्टेट आनी पुरो गेला म्हणल्या खातीर तुका आतां मार्गाचें व्हेकलांचें एक्सपिरियन्स आसा म्हळ्यार म्हाका पयलेंत हांवें कोत्तालें हांव करचें आनी पळयलें इसकाडे कशें रावोवचें आनी हें करचें पुरो तेरेजा कडेन पुरो करताना
तेजे ताणें म्हाका डायरेक्ट हें केलें तशें म्हाका युनिफॉर्म म्हाका जॉयन केलें ताणें. एक ब्रेक काडून घ्या. कोंकणी भाशेंत नेकेथ्रा ह्या कार्यक्रमांत आमच्या मध्ये आसा फ्रांसीस मॅक्सिम मोरस, एक ट्रॅफिक वार्डन जावन फाटल्या 20 वर्सां जावन काम करतलो तो. ताका ऑफिशियली आतां डिपार्टमेंटान एक युनिफॉर्मांनी दिला, पूण उचित काम करता. पळय आमच्या एका कोंकणी मनशाची कारभार आनीक सेवा राव आमच्या सगळ्या पळय बिफोर न्यूज कोंकणी भाशेंतले नेकेथ्रा एक ब्रेक काडून घ्या. स्वागत मगजन कोंकणी भाशेंत नेकेथ्रा ह्या कार्यक्रमाचो. आमच्या मध्ये आसा फ्रांसीस मॅक्सिम मोरस, एक ट्रॅफिक वार्डन जावन काम करता. तो उचित फ्री आनीक फाटल्या 6 वर्सां न्हू त्याच्या फाटल्या 20 वर्सां करता वॉलंटियरली, पूण फाटल्या 6 वर्सां जावन डिपार्टमेंटान ताका मंगळूरच्या पुलिसांनी रेकग्नायज करून ताका युनिफॉर्मांनी परत दिला. आनीक अजून रेकग्नायज केल्यार युनिफॉर्मांनी दिल्यार ताणें उचितूच काम करचें. तो कसो प्रमोट जावन थंय पावल्लो म्हणल्यार अशें सांगतलो. सांग मोरसाम. तशें 2015 डिसेंबरांत हांव जॉयन जालो. जॉयन जाल्यार असो वय उदय नायक आतां ट्रॅफिक रिटायर्ड जालो तो. वय रिटायर्ड जालो. ताच्या उपरांत दुसरो आमचो आनी एक ताचें हरिराम आयला ना, तो आतां DCP न्ही ACP म्हणचे आमी. ताच्या मागीर आनी एक आहलो बरें नांव, तो वय 15 तो रिटायर्ड जाताना तिलक चंद्र आयलो. तिलक चंद्रान तो म्हाका हांव त्या वेळा उदय नायक आसतना तिलक चंद्र आयिल्ल्या सुरवेर हांव नंतुरांत थंय ड्युटी करतालो सर्कलार 2 वर्सां. त्या तिलक चंद्रान येवन त्या वेळा नंतूरचें सर्कल भारी ओडारलें KPT. त्या कठीण ब्लॉक जातालें. एअरपोर्ट कंप्लेंट व्हेकलां टायमाक पावना पुरो म्हणल्या खातीर हांगा पदवाय स्कुला कडेन एक ताणें पॉयंट हें केलो आनी प्रस्तूत त्या दिसा हांव आतां लागले 4 वर्सां हांव एका जाग्यार आसा पदवाय स्कुला कोचीन. तुका त्या पब्लिकांत जावच्या तोंदऱ्यांक आतां तूं उचित तुका पेमेंट आनी कांय ना. तुका प्रोटेक्शन कितें हांगा रायलें जाल्यार ह्या कोणी तुका हें केलें जाल्यार आतां डिपार्टमेंट कितें करता. आतां ट्रॅफिक वार्डनांत ही सेवा उचित सांबाळ एक ना, पूण हर एक आमकां तांचे तावन गायडलायन्स आसता आनी तांचें प्रोटेक्शन आमकां आसा. फाल्यां आमी जावन तांच्या कडेन कालें गलाटो करूंक ना, तांकां उलोवंक ना, सुकोवन उलोवचें जावन कलें. आमकां जर तर तांणी आमी रावय म्हणटना रावयना जाल्यार ह्या कालेंय तांणी एब्यूज केलें. रावयनातल्या पर्यंत सेम तांकां कशें तें लागू जाता सेम आमकां ती लागू जाता. स्टॉप म्हणटाना स्टॉपच करचें. आतां पेडेस्ट्रियन क्रॉस जाताना सिग्नल जंप करण्याचें, सिग्नलाच्या गिटाच्या की पयलें मुखार रावचें, या आमकां रावयताना तांणी एब्यूज करचें, कांय सुकोवन उलोवचें. खंयचें उलयल्यार आमी तांचे नंबर नोट केल्यार जालें. एक फोटो काडचे पडटा. एकच फोटो नाजाल्यार ताचे नंबर नोट करचे. सरताप आमी फोटो काडटा, उलोवंक वचना आमी. आमकां पयलें सांगलां तांचे कडेन कांय उलोवंक वचून जावन थोडे पडे ते आंगार पडटात. आमी मागीर नंबर नोट करून फोटो काडटा आनी ते दिताना तांकां धाडटात की ना आमची ड्युटी जाल्ल्यान धाडटा. आमकां सद्दां रिपोर्ट करूंक ड्युटी जाल्या उपरांत वय रिपोर्ट करूंक आसा. एवरी आमकां रिपोर्ट धाडूंक आसा. आमी खंयच्या दिसा कितल्या वरांत कितल्या वरां केला तें पुरा इन आनी पंचींग इन पंचींग आउट वय तें पुरो आसा. तांच्या वेबसायटीन पंचींग वय न्ही तांकां तांच्या हाकात धाडूंक आसा. मागीर ते एवरी म्हयन्यांत ताचे प्रिंट आवट काडून फायल करतात. वय 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 संडे मात एक आमकां ना. तशें जाल्ल्यान ते आमी ताचे गाडी नंबर दिल्ले घडले, तांकां नंबर मारले वडले तांचे मोबायल नंबर येता, तांकां आपयता स्टेशनाक. तांकां आपोवन वो मनीस कोण, हाची सेवा कितें, वो कित्या खातीर थंय रावला, कोणा खातीर रावला, कोणाच्या बऱ्यापणा खातीर रावला हें पुरो सांगून तांकां कन्विन्स करतात. तूं ताका कितें उलयलय, ताणें तुका कालें गेलां, ताणें तुज्या आंगार हात घाला की ताणें तुका एब्यूज केला की ताणें काय तूं कितें फॉलो करीत तुवें तुज्या खातीर तो रावला. खात्री स्टेशनांत की आमच्या एरियाच्या आमी खंयच्या एरिया टेरिटरीन काम करता त्या स्टेशनाक येता. तेय मागीर तो आयकना जाल्यार ACP घेतात. तशें युजली पुरो हांगाच समान जाता. मागीर थोडे थंय सॉरी म्हणटात आनी कितें करतात. 1-2-3 केस जाल्यात. आमी सरता हांव कोणाय हें करूंक करना. कित्याक म्हळ्यार एक्चुली आमकां हें हेल्मेट घालना जाल्यार तांकां रावोवचें, तांकां जोर करचें आनी तांकां फॉलो करचें, मागीर तांची की काडची, तांचे रेकॉर्ड्स आमकां कांय अधिकार ना. आमकां कांय अधिकार ना ऑफेन्साचे. आमकां काले काले म्हळ्यार आमचे उद्देश कितें म्हळ्यार ट्रॅफिक वार्डाचो ट्रॅफिक ब्लॉक जायनातले पळय पळोवचें, लोकांक प्रायवंतांक भुरग्यांक क्रॉस करचें. इज द ट्रॅफिक तितल्यांत फ्री फ्लो
ट्रॅफिक इझिंग ट्रॅफिक ब्लॉक जायनातले पळोवचे आनी लोकांक क्रॉस करचे फ्री वचचे ट्रॅफिक खंय ब्लॉक जावन वचो कोणी आड दवरला जाल्यार ताका सांगचे काड म्हणचे तशें इमिडिएट रिपोर्ट करचे जाल्यार काय आसा की इमिडिएट म्हळ्यार काय मेजर एक्सिडेंट जाले आतां तुका आतां त्या स्पॉटाचेर काल गेल्यार तुजें कंट्रोल जायना ट्रॅफिक ते वेळार आमी इमिडिएट कॉल करता तुवें मोबायलांतल्यान कॉल कर वय आमकां नंबर आसात PCR येता कुडले हायवे पेट्रोलिंग आसा PCR आसा इमिडिएट आमी कॉल केल्यार कुडले राप्पा 5 मिनटांनी ते येतात येवन ते इमिडिएट एका कृषी ब्लॉक करतात तुजें सांगता ते हँडल करतात एक पुढचे क्लियर करतात मागीर म्हाका सोडून येतात आतां म्हाका एकल्या करूंक जायना कांय एक्सिडेंट जाला त्या कंप्लीट एक पुढचे ब्लॉक जाता एकल्याक रावय म्हणटाना रावय नासतना सिग्नल जॅमकान ब्लॉक जाला जाल्यार ती व्हेकल एक काण रावय सायडीक घालचे पडटा हांव फस्ट आमकां काल सांगता कालय जाल्ल्या कुडले फस्ट दोगांयचे फोटो काड आनी गाडी येवकान देगेन घाली ट्रॅफिक ब्लॉक थोडे ऐकनान तेगी दिला म्हणटा बरबेको म्हणून हय त्या वेळार आमी कांय करूंक जायना हायवे जाल्ल्यान इमिडिएट ब्लॉक जाता तुमकां कोता एकच पटी बंद जाता ट्रॅफिक फुल्ल वचून आसता हेवी तेन्ना इमिडिएट तांकां आपोवचें ते नंतर रावंड मार नासता PCR आसता इंत आसता इमिडिएट हेल्प करतात हे पटी क्लियर जाल्ल्यान तांकां काण सायड घालना मागीर समाधान काण थोडे पटी तांचे इतल्याक ते लागतात हांवें घालून तांकां काण सायड घाला म्हणचे तांचे दोगांचे फोटो मात काडच्यो हांव तांचे कडेन उलोवंक वचना आनी ते काले उलोवन आसता समाधान मागीर तांचे इतल्याक स्टेशनाक येतात नाल्यार ते कॉम्प्रोमायज करून तांचे इतल्याक येतात तितले आमी करता आनी आमकां ट्रॅफिक वॉर्डनान डिपार्टमेंट आतां न्हू आमकां फुल्ल सपोर्ट आसा फुल्ल सांबाळ मात ना आमकां युनिफॉर्माक रेनकोट जॅकेट रिफ्लेक्टर जॅकेट कॅप बेल्ट विसील रोप आनी काले परत दितात हे दोळ सांबाळाचे आमकां हे दोळ जावना तुका कांय अलावन्स ना कांय ना वॉश करूंक दिवना ना 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 काही शिवूंचे पयशे आमींत खाली उस्तुरबाद ना युनिफॉर्म आमचेंत तांणी काले जॅकेट रिफ्लेक्टर आनी रेनकोट आनी 20 रुपया आनी कॅप तुका मस्त कॉस्टली येता वय एक पेर हांवें शिवयत जाल्यार म्हाका 2000 लागतात युनिफॉर्म विथ स्टिचिंग कित्याक म्हळ्यार हे ड्रेस स्टिचिंग आमी आतां प्रस्तुत आमी आतां हें करचें म्हळ्यार ट्रॅफिक वार्डन ऑर्गनायझेशन ते एक जाण आसा तेगच जाण आसात मस्त जाणांतले रिक्रूट जाता आनी न्ही ते आसात गोन्साल्वीसाचें एक हें आसा ट्रॅफिक वार्डन स्क्वॅड म्हणून म्हाका ताचे विशयान कांय माहीत ना कित्याक म्हळ्यार आमी आतां ट्रॅफिक वार्डन ऑर्गनायझेशन आमी अंडर ट्रॅफिक डिपार्टमेंट हय आमी ते एक जाण आसा एकलो CV नायक कडेन आसा एकलो आभरणा कडेन करता इल्लो तेम ते 1 वर्स अंपनघाटे सिग्नला कडेन करतालो आनी बदवायस कडेन हांव करता तुमकां तांचे कितें इन्स्ट्रक्शन्स आतां तें केल्यार आपणाक कितें इन्स्ट्रक्शन ते कंटिन्युटी दवरिची म्हणून आनी बरें इन्स्ट्रक्शन हय आमकां कशें म्हळ्यार हप्त्यांत 5 वरां ड्युटी करीत हय म्हयन्यांत 20 वरां म्हयन्यांत सपोज आमकां येवंक जायना जाल्यार कांय येना फोर्स ना आज येवन करिजेत म्हणल्यार काय ना कित्याक म्हळ्यार आमची फ्री सेवा जाल्ल्यान आमकां आमचे फॅमिली आनी आमचें वैयक्तीक भाडें आनी आमचें काम पयलें आमकां फ्री आसल्या दीस आमी येवन करियेत पूण 5 वरां करीचे हय हप्त्यांत करीचे आतां हे दोळ ती कंडिशन येवना आतां आमी करता जाल्यार हे दोळ आतां ते 5 वरां करचें म्हणल्यार हे दोळ जावना आतां येवच्या म्हयन्यांत हांव ते जाता आतां आनी तुका जालें म्हळ्यार आमी येवंक जायना जाल्यार एक तांकां इन्फॉर्मेशन दिचें दोळो दवरतात तांचे कोणी होमगार्ड ना जाल्यार तांचे इन्स्पेक्टर कोणी रावंड मार नासतात PCR ना जाल्यार काले हें आसता कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी झिरो ट्रॅफिक आसता नाजाल्यार कोणी स्टेट कारां ना जाल्यार कोणी आमचे ACP कमिशनर ते परत 5-6 आसतात देखून ते बिजी पॉयंटाचेर आमकां आशिल्ल्यान आमी कंटिन्यू काम करणं तशें जाल्यार आमकां येवंक जायना जाल्यार आमी सांगता इन्फॉर्म करचें हय ते आमकां त्या स्पॉटार दुसरो जावन घालतात त्या दीस एक ब्रेक काडया कोंकणी भाशेंतले एकत्र कार्यक्रम आसा आमच्या मध्य फ्रांसीस मॅक्सिम मोरास आसा एक डेडिकेटेड सोशल एक्टिविस्ट जावन काम करता तो उचित काम करता तुमी आयकलें ताच्या विशयांत राव आमचे सांगता कडेची एक सेक्शन आसा आनी 1-2 विशय ताच्या विशय सांगूंक जातात राव आमचे सांगता पळय आमी फर्नेस कोंकणी भाशेन एकत्र एक ब्रेक काडया स्वागत मोगचन कोंकणी भाशेन एकत्र ह्या कार्यक्रमाचो आमच्या मध्ये आसा फ्रांसीस मॅक्सिम मोरस
एक ट्राफिक वॉर्डन जावन फ्री सेवा दिना तुमकां कोता त्या धुळींत त्या वोतांत त्या धुऱ्यांत आनीक लोकांच्या गर्देंत वाहनां पांया वयल्यान येतात आनी तातूंत बरें काम करचें हें कश्टाचें काम तरी तो लोकांच्या सेवेकरी फाटल्या 20 वर्सांनी करता आसा. डिपार्टमेंटान ताका रेकग्नायज करन ताका ट्राफिक वॉर्डन म्हणून एक बॅज आनी परत दिला. पूण ताका ताच्या कुटुंबाच्या पोसण्या खातीर ताणें आजून एक वाहन एक चलोवन भुरग्यांक इस्काला पावोवचें मात करता आसा. ताच्या तोंडान काय कशें तें तुजे दीस पडतो ग्रास कसो जोडटाय तुका कितलीं भुरगीं? आतां म्हणजे हांव पतीण आनी म्हजीं दोगां भुरगीं प्रस्तुत. पतीण जसिंता विरा मोरास उडपीची गांवांत हय कोडावूर कोडावूरची. दोगां भुरगीं व्हडलें एंजला मेवीस मोरास कितें शिकले तें MSc केमिस्ट्री जावन आतां घरा आसा कित्याक तेचें शिकोवन जाताना आतां लॉकडावन कॉपर जाल्लें जाल्यार MSc इन केमिस्ट्री खंयच्या डिविजनांत गेलें काय खंयचें तें जनरल केमिस्ट्री KMC मणिपाल. कोणी काम दिता जाल्यार बऱ्या मनशाचें जाल्यार बरें खंडीत पोस्ट ग्रॅज्युएशन वय 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 आनी एलोसिएशन तें फर्स्ट रँक गोल्ड मेडल तशें जाल्यान. दुसरें एंटोनेट रामोला मोरास तें आतां प्रस्तुत फायनल इयर BA जर्नलिझम करन आसा एलोसिएशन डिग्री पोस्ट ग्रॅज्युएशन आनी गरजेची हय करन आसा. आनी म्हाका तुमी जाणात कित्याक म्हळ्यार हांव म्हज्या एकल्यावरूय म्हज्या कुटुंबाचो पोस चलाचें. हांव भुरग्यांचे ट्रीप करन म्हज्या कुटुंबाक पोसता. तशें जाल्यार म्हाका दुसरो सोर्स ना कित्याक म्हळ्यार म्हज्या भुरग्यांच्या हातूंत येवच्यान इनकम म्हाका सोर्स आतां फाटल्या 220 अशें ताच्या मदें एक अशें तामाशें म्हण चिंतल्यार व्हडली लोकांक कळल्यार व्हडली तुका एक ही पट्टी एक सन्मानाची जाल्यार एका एक 10-25 एक आनी 5,000 दिल्यार पुरो. हें खाली सर्टिफिकेट मात आनी हे गोमट्याक जेलो घालून एक बास्केटीन चिक्कू बुक्कू चिक्कू कापी काडून म्हणल्यार कुक्कू चिक्कू करचें तितलें पयशे कांय दिनात. तशें जाल्यार हें खाली म्हळ्यार मांड्याक एक कंडी दवरतात आनी एक शेलो घालून हे गोमट्याक एक जेलो घालून एक मुसुंबी आनी हें दवरतात. राज्योत्सव प्रशस्ती तातूंत म्हाका कांय मेळोना. प्रशस्ती मेळ्ळ्या पूण आमकां पयशे नात. थोडे जाणांनी काही हातू कोण दिल्यार सोडल्यार ना जाल्यार अशें खंयचेय ना. खाली सर्टिफिकेट मात. तितल्यान पयशे ना ना करेक्ट. तुमी न्हीच तें विचारल्यार तर लोकांक कळचें न्ही. आतां देवदास कापी काडतो बरो जोक तो आलायची राट कुक्कू चिक्कू करतो म्हणजे माले वाडी रांची म्हणून समा आतां कमिशनरांनी 2-3 फावटी म्हाका केला बेस्ट ट्राफीक वॉर्डन 100 फोन इन कार्यक्रमांनी केला. बट काली शालो चिक्कू सोडल्यार आमी तें आशेना प्रतिफळ. कित्याक म्हळ्यार आमी समाज एक सेवा दिवंक आयिल्ल्यान जाल्ल्यान सेवा मनोभाव जाल्ल्यान आमी तें कलय समाजांत पयशे रुपार जावन दिकलें आशेना. हांव सिधें सांगचें कोणें आतां तांणी जावन मन समजून दितना आमी तें नाका म्हणून पूण आमी जावन तो अर्थ दवरून आमी तो उद्देशाक घेवना. आमी कितें सेवा आतां कितें म्हळ्यार आतां प्रस्तूत लागीं 25 म्हाका सन्मान जाले ह्या प्रस्तूत 5 वर्सांनी 25 सन्मान जाले. हांवें मुस्तगडे डिबेट केलां आनी दक्षिण कन्नड राज्योत्सव प्रशस्ती मेळ्ळ्या. इतलें पुरो जालां जाल्यार हें हांवें म्हाका म्हजें नांव TV येजे फोटो येजे आनी म्हाका सन्मान खंयचेय ना. आज मुसर कोणाक म्हाका सन्मान करा म्हण अर्जी दिवन इवन प्रस्तूत आज हांगासर हांगा बसूंक जाल्यार हांवें अर्जी दिवना. तुमी मन समजून सोदून आयला. तशें जाल्यार इवन राज्योत्सव प्रशस्ती जाल्यार हांवें कांय अर्जी घाल्ली न्ही. तर आमकां एक तें सोदून आमचें बरेंपण लोकांक इतल्यान म्हणजे कोणी पळयन जाल्यार लोक पळयता आनी देव पळयता आनी ताका कोत्ता केदाळा खंयच्या संदर्भार तुज्या सेवेक प्रतिफळ दिजें गे म्हणून. देखून तें आज न्ही जाल्यार फाल्यां दिता. कित्याक म्हळ्यार ह्या सेवे वरवीं म्हज्या कुटुंबान मस्त सुदारण जालां आनी म्हज्या कुटुंबाक मस्त बेसांव मेळ्ळा. आतां म्हज्या तल्यानी कोणी ट्राफीक वॉर्डन जाय जाल्यार कितें करीत आतां तुका पळोवन हांव इन्स्पायर जालां. खंडीत तुमकां येवकार. कित्याक म्हळ्यार ट्राफीक वॉर्डन सेवा करची म्हळ्यार तितलें सगळ्यांक सुलभान जायना. आतां कितलोगी पळया आमच्या तरणाटे इगर्ज बगलांनी घरांनी आतां संघ संस्थांनी कितलोगी लोक आसा तांकां ट्राफीक वॉर्डन येया म्हणटाना तें कोणें करचें सायबा मार्गार तें कोणाक जाय तांचे गाळी हय. कितें म्हळ्यार एक मेन
एक तांचं तांणी धड मोन हांव करता म्हणून आनी येतात जाल्यार तांणी 18 वर्सां वयले जायचे 50 वर्सां भितरले जायचे 50 वर्सां भितरले आनी बिजी शेड्यूल आसल्यांक जायना ओवर शेड्यूल आसल्यांक मस्तो गांव सोडून घडये घडये हप्त्यांत टुराक भायल्या गांवाक तांकां आतां थोडे थोडे रेफांनी आसता तांकां ताल्यांक जायना कोणाक दीस जावन सर्वा जे म्हण मौन आसा जाल्यार तांणी येवन म्हाकाय मेळयत नाजाल्यार आमचे ACPक मेळयत मेळ्ळ्यार तांचे फॉर्मेलिटी सांगतात आनी तांणी काल एनकरेज जे म्हण सांगतात कारण तुमकां एक तांच्या वटू नाजाल्यार तांच्या वटू एक हप्त्याक 2 हप्त्याक अशें ट्रेनिंगाक घालतात मागीर तुमकां एक हें करतात आनी तो एक कितें म्हळ्यार हें कंप्लीट युनिफॉर्म पर्यंत आमी ती शिवयचे ते आमी शिवयचे ते सिधा सांगता म्हणजे पयले वय वय आनी तो सांबाळना युनिफॉर्म आमी शिवयचे आमकां डिपार्टमेंटांत जावन कांय मेळना हे कुडास धरा आनी सांबाळ म्हळ्यार लोकांच्यो गाळिमात 90% लोक 10% लोक बरो म्हणटा आनी 90 पूण ते व्हडणी आतां म्हाकाय सुरू जातालें हें काल्या गांवां येयलो नाकाता जालें हें परालाक पूण तातूंत एक समाधान आसा आतां सगळ्यांनी आमकां पंप केल्यार आमी बिल ना बरी फुकता नेगेटीव जायचेच आतां पॉझिटीव आतां बरें करतना समाजान पाड्या आयकूंक मेळटा व्हळ्या पावसाक आनी परत तूं करताय न्ही ते एक कितें म्हळ्यार म्हाका खालें गोतू ना म्हाका ते एक करजे म्हण आशा बघता कितलो वरां पावस येता न्ही कितल्या वर्सां तुजी ड्युटी हांव 5:30 तावन 7:30 वरां करता 7:30 थोडे फावटी 7:30 जोर पावस आयलो जाल्यार ट्राफीक आखेर जायना जाल्यार रावता सादारण एंड करूनच वेता थोडे फावटी 8 8:30 जाल्लीं आसात थोडे फावटी 5 वरार येवन करता सांगूंक जायना ते ट्राफीक ब्लॉक आसा जाल्यार डिपेंड अपॉन ट्राफीक म्हाका अर्जंट वचूंक जाल्यार हांव ते कशें विग्गींग कट करून वेता सांगता न्ही म्हाका इतके विग्गी वचूंक एक एअरपोर्ट ड्रॉप करूंक वचूंक या खंय बड्याक वचूंक खंय वचूंक आसल्यार हांव सांगता आनी सपोज म्हाका त्या दीस खंय बड्या आसा जाल्यार आतां एक अशें लोकल बड्या आसा हांव सांगता आज म्हाका जायना म्हाका बड्या आसा म्हणून आनी तांणी पयल्यान सांगतात तुजी फॅमिली तुजें पर्सनल पयलें पोटाचो त्रास आनी तो कितें म्हळ्यार डिपार्टमेंटांत सांबाळनातल्यान आमी कंपल्सरी हेजेत करिजेत म्हणलें ना येताय जाल्यार युनिफॉर्म घालून रावाजे इट इज युअर गुडविल तितल्यान आनी तो कोणाचो फोर्स ना फॉर द पब्लीक एट लार्ज तितल्यान फ्रांसिसाम फाटल्या 20 वर्सां तुवें केल्लें काम लोकांनी पळयलां तुका 25 पर्यंत सन्मान केला आनीक आमच्या ह्या प्रोग्रामाक येवंक आनी अशें उलोवंक आमकां एक अवकाश मेळ्ळा तुज्या ह्या सर कामाक आमी पातयेचे सुमेस्त देव सांत भक्त तुका आशिर्वादाने बरो दी तुज्या कुटुंबांत आसची दोगां भुरगीं भोव बरीं टॅलंटवंत आनी तांकां फुडार बरो जावं दी ह्या तुज्या पुण्या वरवीं आनी तुज्या घरचे सर आमच्या समेस्त ज्या मागण्या वरवीं यशस्वी जायन दी म्हणून मागून हांगासर आयिल्ल्या तुका हांव देव बरें करूं तुमकांय देव बरें करूं कित्याक म्हळ्यार म्हाका आज हें प्लॅटफॉर्म तुमी वचून दिलां आनी म्हजी नीज चित्रण कुटुंबाचें म्हजें हाचें आज तें लोकां मुखार पिंतरावंक म्हाका तो अवकाश करून दिल्याक तुमकां आनी म्हाका V4 न्यूज मिडियाक लक्ष्मण कुंदार हाका प्रत्येक जावन तशेंच तुमी सोंसणीकायन एक वर म्हाका आयकल्ल्याक तुमकां हांव देव बरें म्हणटा आनी मुखार तुमचो येदोळ तुमी सहकार दिला तुमचो आनीक मुखार म्हाका सहकार जायचे म्हणून आशेता आनी म्हाका सोडून घालनाकात म्हणून हांव तुमगेले उपकार मागता देव बरें करूं कोंकणी भाशेंतली नेकेथ्रम कार्यक्रम आसलो आमचे मदीं आसलो फ्रांसीस मॅक्सिम मोरास एक बरो मनीस समाज जेंत आपणाची हांवें कितें देशा खातीर करियेत म्हणून चिंतत आसलो व्यक्ती तुमी 1 घंटो आमचे मदीं रावले हर एका ब्रेस्तार रावतात आनीक हे कार्यक्रम बरे आसात तें पळोवन आमी हाडच्या नव्या विशयांक तुमी स्पंदन दितात आनीक हजारांनी लोक हाका स्पंदन दितात आसा ऑलरेडी तुमकां देव बरें म्हणटना परत परवा ब्रेस्तार मेळया हांव रेमंड डीक्रुंता कडेन परत मेळया नमस्कार.